Paular Paul marun watu soluya Deva doshan घेऊन जेरुसलेम या Paular Paul marun watu soluya Deva doshan घेऊन जेरुसलेम या Jerusalemच्या देवा postice Takaca mi tui milu pospace Paular Paul marun watu soluya Deva doshan घेऊन जेरुसलेम या Paular Paul marun watu soluya Deva doshan घेऊन जेरुसलेम या सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या आयचे पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां मायमोगाचो येवकार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, दर एक क्रिस्तांव एक मिशनर अशें आमी म्हणटात. हाचो अर्थ कितें काय? पवित्र स्नाना वरवीं आमी पवित्र म्हणटात. जिवे सांदे जाताव आनी तेच बरोबर देवाचें उतर सगल्यांक पावोवंक आमी आमच्या भुजांचेर जबाबदारी घेतात. हें काम फकत पाद्री आनी माद्रीचें असो एक चुकीचो समज आमचे मोदें आसा. खरें म्हणल्यार हें काम दर एका क्रिस्तांव भाव भयणीचें. हो वावर आमी कसो करचो हें एक दुसरो प्रश्न. आयच्या काळार तरेकवार उपाव वरवीं हें देवाचें उतर आमी परगटूंक जाता आनी आयच्या विशय आमकां असोच एक बरो उपाय दिता. आयचो विशय संपर्क साधना वरवीं देवाचें उतर सगल्यांक पावोवंक जेजू सोवे रिगूंक रावया. तर होच उपाय वापरूंक वो ह्या संपर्क साधनाच्या माध्यमांतल्यान देवाचे उतराची परगटणी करूंक आनी हें उतर सगल्यांक पावोवंक आमी सगल्यांनी फावो तो तोकोच घेवंक देवाचो आदार आनी कृपा हे मिसांत आमकां सगल्यांक आनी अदीक करूंक आयच्या नोवेनाची मादावल करतल्यांक कोरपेर वाडो हे समुदायाच्या वांगड्यांक मागुया. हो विशय आनी कल्पना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन तूक धरून देवा लागीं आनी एकामेकांताय बोगसणे मागुया. सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत पागिमोन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Sonia kakutku, Sonia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku.
सोम्या काकूत कोर सोम्या 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 काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा आमची असोक्तायेंत सोडवणीची वाट तांकूंक भाग्यवंतांची देख आनी आलाशिरो तुवें आमकां दिलाय. तांत आनांचे देखीन चलून आमी तुजेशी पावूं म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरोमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. वच आनी हें उतर जेरुजाल्याच्या कानार पडलेल्यान सादय. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुज्या तरणेपणाच्या मैपासाचो म्हाका उगडास येता. तुज्या अकलपणायल्या दिसांच्या मोगाची याद येता. अरण्यांतल्यान कामाईच करूंक नासलेले जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयली. इस्रायल सर्वेस्पराक संस्कारलेली परजा आसली. ताच्या पिकाचें प्रतन फळ ती. तें खातालो तें गुन्यांवकार जातालो आनी ताका वायट जातालें. पिकाल देसान ताची फळां खावंक आनी ताची ग्रेसकाय भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सरली तेन्ना तुवें म्हजो देवस बसतायलोय आनी म्हजें दायज कांटाद्याचें करून सोडलें. सर्वेस्पर खंय आसा अशें यात्मिकांनी कदींच विचारूंक ना. समोर्थ राखतात तांणी म्हाका वळखूंक ना. गोमली म्हजेर कळपले. प्रवादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलेल्या वस्तू फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मोलबा अजाप जा, तोटाक जा. तोटाकून सारकेंच मोने राव, उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. तांणी बुनयारां मारलीं. उदकी आनी उदक धरूंक उपकारनात तसलीं बुनयारां. आनी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सोडलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जावनी. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. परतून म्हणया, तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. तुजें बोलेपण सर्वेस्परा मोलबा इतलें उंच. तुजें विस्वासपण कुपां पर्यान पावता. उंच उंच पर्वतां सारकें तुजें प्रमाणीकपण. समुद्रा वयर खोल तुजें निवाड. जबाब. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो. देखून मनशांचीं भुरगीं तुज्या पातकांतलें खाल आसरो घेवंक येता. तुज्या घरांतल्या शुभापणान तुजे घडसाणीचे घसघशीत झरींतलें तूं तांकां पिवंक दिताय. जबाब. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कित्याक तुजे सवें आसा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता.
तुका वळखूंक पावल्यान ताका तुजो मोग सदां दाखय. प्रमाणीक काळजाचे मनशांक प्रामाणीकपणान वागय. जबाब तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. उद्गार सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राज्यान घूट तुवें ल्हानांक उक्तें केली. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्याचो वेळ आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. शिसांनी लागीं सरून जेसूक विचारलें, वोपारींनी तांचे कोडे कित्याक उलयताय? ताणें परतीपाळ केलो, कित्याक स्वर्गा राज्याचे गूट वळखूंक देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक न्हय. आसा ताका देव आनीक दितलो आनीक तांचें माप बरोवन वतलें. पूण ना ताका आसुल्ल्या पुर्यान ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वोपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळयोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजोय ना. इजायास अशें आदींच सांगूनलें तें तांचे सवें पाळून येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळयोवन पळयोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलोना जावंक आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनीक आयकूंक सोक्ती आसलोले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. सौम्याचें शुभ वर्तमान. पाखानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयच्या ह्या नोवेनाक हो ऑर्थाबरीद विशय संपर्क साधना वरवीं देवाचें उतर सगळ्यांक पावून जेजू सवें रिगून रावया. आमची कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, तेंपा पोरमोणे माथ्याक कुरपणे. तेंपा पोरमोणे माथ्याक कुरपणे म्हणजे त्या काळा पोरमोणे ती संपर्कां, ती साधनां, मिडियाज जावं दुसऱ्यो वस्तू आमी उजार करता. आनिकूय आमी म्हणटा, आज ते पोदेर गेले कितें तें
ते पोद्यार मेले आनी ते उंडे गेले. कितें तरी हे भाशेन कितें म्हणूंक सोदता आमी आमचे जायते जाणवायेची ह्यो म्हणण्यो आसात कोंकणी भाशेन दुसऱ्याय भासांनी. आमी म्हणूंक सोदता आदीं दुसरे भाशेन आसलें त्या काळाच्यो वस्तू आतां दुसरे भाशेन आसात ह्या काळाच्यो वस्तू. पूण त्या काळाचे वस्तूंत कितें बरें आसलें तें घेवन आमी फुडें वेता आनी ह्या काळाचे ही संपर्क आमकां आतां मेळटात ती घेवन तातूंत आमी उदीक सुदारप करता. हें आमच्या समाजीक भौशीक जिवितांत आनी खासगी जिवितांतूय आमी अनुभवता. आदल्या काळार आसल्यो त्यो वस्तू आतां नात. आदल्या काळार आमी पळयत लोकांक आतां आसात ती गॅजेट्स ती वस्तू मेळोंक नासल्यो. पूण तरी आसतना तांणी बरें जिवीत जियेलीं ती. आतांच्या काळार आमकां जायत्यो दुसऱ्यो सवलत्यो आसात आनी त्या काळा प्रमाणे आमी जिवंक जाय आनी उदीक सुदारप करूंक जाय. आयज आमी सगळ्या समाजाचें सुदारप करपाचें फोकस करिना पूण आमी देवाच्या उतराचेर जिवीत मांडपाचें आनीक जेजूंत रिगून रावपाचें आनी आमचें जिवीत पवित्र करपाचें हाचेर आमी लक्ष घालता. आदली काळाची मनशां आमची तेर्स करून देवाचें उतर तांकां वाचूंक सोयीक मेळोंक नासलो पूण तें आयकून मिसाच्या वेळार ताणें आपलें जिवीत पवित्र केलें. सादी मागणी करून देवस्पणां करून पवित्रपणान ती वाडली. आतांच्या काळार आमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी त्या भाशेन आमकां वाचूंक येता ते भाशेन जावं इंग्लीश भाशेन जावं कोंकणी भाशेन जावं दुसऱ्या भासांनी तें आमकां भाशांतर केल्लें मेळटा. देवाचें उतर आयज काल आमकां जायत्या वस्तू वरवीं आतां रेतीर जातात तितले रेतीर आदीं जायनासले. आतां टीव्हीचेर मिसां वो टीव्हीचेर देवाच्या उतराची परगोटणी जाता वो मोबायलाचेर जाता वो यूट्यूबाचेर जाता तशें आदीं नासलें. पूण ह्या सगल्यांत ह्यो संपर्काचो वापर करून आमी ओदीक पवित्र जावंक जाय. आमी ओदीक जेजूंत रिगून रावंक जाय आनी न्हय ह्या संपर्काचो आमी दुरुपयोग करूं वायट उपयोग करून आमी देवातावन पयस वचूंक न्हय पूण ओदीक देवाक लागीं येवंक जाय. ओदीक आमी जेजूंत रिगून रावंक जाय. आयच्या देवाच्या उतरांत दोनी वाचपांनी आमकां बरो संदेश मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू वोपारेच्या साधना उदेशी वोपाऱ्यो घालून आपलो संदेश दिता देवाचें रास परगोडटा आनी ह्यो वोपारी सगळ्यांक समजनात पूण जांचें काळीज देवा सोवें आसा तांकांच त्यो समजतात. जांच्या काळजांत देव आसा जीं मनशां देवांत रिगलोलीं आसात तांकांच ताचो अर्थ मेळटा दुसऱ्यांक ताचो अर्थ मेळना. आयच्या पयल्या वाचप 3 भागांनी आमच्यांनी वांटूं येता. 3 भागांनी. पयल्या भागांत आयच्या पयल्या वाचपांच्या जेरेमिया प्रवाद्याच्या ह्या वाचपांत पयल्या भागांत देव इस्रायल पोरजेची तोखणाय करता. तांचो मोग देवा सोवें तांची अपुरबाय एके भाशेन वाकाणटा. जशे परी एक व्हंकल आपल्या न्हवऱ्याक निकतीच लग्न जाल्ली वो न्हवरो आपले व्हंकलेक निकतीच लग्न जाल्ली
आख्खें आपलें काळीज आपलें जिवीत बासायतात आनी सगळो वेळ एकामेका सोबें सारूंक सगळे एकामेकाक मानून घेवन सगळे एकामेका सोबें वांटूंक ती फुडें सरतात. ही उर्बा तांकां मेळटा आसा कित्याक ताणें निकतोच निचोव केला की आमी हे भाशेन जियेतले हांव म्हूण एकामेकाक विस्वाशी रावतले हांव एकामेकाचो मोरो पर्यान मोग करतले हांव. ही इमेज हें पिक्चर देव इस्रायल पोरजेक आनी आपणाक सोर करता. जशे परी इस्रायल पोरसां देवान सोडयली म्हणटूच खुशाल जाता आनी बासायता देवा सोबें विस्वाशी रावतली म्हूण देवाक आपल्या काळजान पयली सुवात दितली म्हूण देव आपल्या जिविताचो माज जातलो म्हूण आनी हे भाशेन ती उर्बेन जियेताय बी देखून आयच्या पयल्या वाचपांत पयल्या भागांत देव तांची तोखणाय करता. कितले विस्वाशी तूं आसलें म्हाका जेरुसल्या इस्रायला. दुसरो भागांत देव तांकां आनीक बेसांव दिता आनीक आशिर्वादान भरता कित्याक तांचें विस्वाशीपण पळयता देव आनीक बासायता. पूण जितलें देव तांकां ओदीक दिता तितलीं देवा सोबें ओदीक उपकारी आसचे परस ओदीक देवाक आपल्या जिवितांत पयलो जागो दिवचे परस ती पोरजां देवा तावन पयस वेता. आमी म्हणटा न्हय जायते फावटी जाची गिरेस्तकाय वाडटा तो देवा सोबेसान पयस वेता. सगळीं वचनात पूण थोडीं वेतात. इस्रायल पोरजे सोबें तशें घडलें. जितलें देवान तांकां ओदीक दिलें तितलें देवाक ओदीक लागीं येवचे सुवातेर तीं समजलीं हें सगळें गिरेस्तकाय ही सगळें बेसांवां आमी बरीं देखून आमकां मेळ्ळ्यां. आमच्या वावरा वरवीं आमच्या कश्टां वरवीं तें आमी जोडून घेतलां आमी आपणायलां देवाक पयस दवरलो. हो दुसरो भाग आमकां पळोवंक मेळटा. ती लग्न जाल्लीं घोव बायलां सोबें जायते फावटी अशें घडूं येता. तीच इमेज दवरुया मनान. निकतीच काजार जाली सगळो वेळ एकामेकाच्या हाताक धरून भोंवतली बरोबर मिसाक वेतली बरोबर बाजारान वेतली बरोबर कितेंय जाय जाल्यार एकामेकाक एकल्याक हाडूंक जाय दुसरो आपुणूय वेतलो ताचे बरोबर सांगात दितली मोग करतात एकामेकाचो. पूण जशीं वर्सां बोलांडलीं जायते फावटी ह्या मोगाचेर विसर पडूं येता. जायते फावटी बेसार माय भितर सरूं येता. जायते फावटी आपसुवार्थपण उदीक दुसऱ्या पासत जिवचे सुवातेर आपणा पासत जिवपाचें असलें मन येवं येता. असलें इस्रायल पोरजे सोबें घडलें. इस्रायल पोरजां जावन आसली देवाची ओकोल तिचे सोबें तशें घडलें. ती पयस गेली देवा सोबें. तिसऱ्या भागांत आयच्या पयल्या वाचपाचें आमी पळयता तें स्वर्ग पासून थोटाकलो. द हेवन्स वर शॉक्ड. इस्रायल पोरजेची ही वागणूक देवा सोबें पळोवन इतलें देव तांकां बरें कोत्ता तें पळोवन तीं देवा सोबें पयस वेता तें पळोवन स्वर्ग थोटाकलो. स्वर्ग थोटाकलो म्हणजे देवूच थोटाकलो. गॉड वॉज शॉक्ड टू सी द अनफेथफुलनेस ऑफ हीज पीपल. असले पोरजेक कितें घडटलें तें आमकां मेळटा. देव म्हणटा हांवें तुमकां जिविताचें उदक दिलें आनीक तुमी तें उदक सोडून तुमी आपणाक टांक्यो बांदल्यो. पूण ह्या टांक्यांत उदक दवरचे सुवातेर हे टांकयेंत बुराक पडल्यात सगळे आनी तें उदक सगळें व्हांवून वेता. तें तुमकां जिवीत दिवचें ना. आमकां हागाय प्रवाद्याच्या पुस्तकांत पयल्या अवेस्वरांत 6वे वळींत मेळटा. ही पोरजां जोडटा
काम कोत्ता कोश्ट कोत्ता आनी आपले दुडू एकठांय करून बॅगान घालतात. पूण कसलीं बॅगां ज्या बॅगांत बुराक पडलेले आसात, जे पोतयेंत बुराक आसात आनी तांची सगळी जोड ती घालतात, तितली जोड ती सांडटा. पवित्र पुस्तकांत मेळटा आमकां, हागाय प्रवाद्याच्या पुस्तकांत पयल्या अभ्यासवरांत 6वे वळीन. देवाचें बेसांव नासलोली पोरजां टांकी बांदता उदक सांबाळूंक, पूण तांचे टांकयेक बुराक पडटात. देवाचेर विस्वास दवरिनासलोली पोरजां जोडटा आपणा पदवेन आनी आपलेचे पदवेन आपूण व्हडलीं जावंक सोदतात, पूण तांच्या पोतयांत बुराक पडलेले आसात. तांची गिरास्तकाय सगळी कोबार जाता. पूण देवाचेर विस्वास दवरतात ती मनशां, तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. तांकां सासणाच्या जिविताची जोर तांच्या काळजांत उक्ती जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू तेंच सांगूंक सोदता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या अभ्यासवरांत आमकां मेळटा 35वे वळीन. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो म्हजे सोवेची येता आनी हांव ताचे सोवेची येता. ताका केन्नाच भूक लागची ना आनी ताका केन्नाच तान लागची ना. म्हणटच तुमी हो जिविताचो उंडो खावंक आयज आमी आयल्या तशीं ह्या मिसाक. हो जिविताचो उंडो खावून आमी जरी तर त्या जिविताच्या उंड्याक जेजूक आमच्या जिविताचो माज केलो, आमच्या जिवितांत ताका भितर घेतलो आनी ताका आमच्या जिवितांत रिगून रावंक आनी आमी ताच्या जिवितांत रिगून रावूं, जरी तर आमी सोयेक गेलो जाल्यार आमकां केन्नाच भूक लागची ना, आमकां केन्नाच तान लागची ना, आमच्या आत्म्याक केन्नाच भूक लागची ना. त्याच पासत भाग्यवंत जेजू ते सामारियेकार वस्तुरेक बांयच्या कांठार रावन ते वस्तुरेक मागीर कितें म्हणटा, हांव तुका दीन तें उदक तुजे भितर एक जोर जातली आनी ही जोर तुका जिवीत दीत रावतली. हांव दीन तें उदक, तुमी एकठांय कोत्तात तें उदक न्हय. हांव दीन तें उदक पियेन जाल्यार तुजे भितर एक जोर जातली, तुज्या काळजांत एक जोर फुट्टली आनी ही जोर तुका सगळो वेळ जिवीत दीत रावतली. तूं केन्नाच तान लागची ना. भयणी बाबांनो, आमी जेजूशी आयल्या ती इस्रायल पोरजे भाशेन अविस्वासी जावची न्हय. पयली इस्रायल पोरजे भाशेन जावया, देवाक विस्वासी रावतात तशी. आमी ल्हानवीक जावपाची गरज आसा. जेन्ना जेजूंत आमकां रिगून रावंक दिता तेन्ना आनी आमी जेजूंत रिगून रावता तेन्ना जायते फावटी आमी फकत तेंच म्हणटा, आमी जेजूंत रिगून रावया. पूण जेजूय आमचे भितर रिगून रावंक सोदता, ताका आमी भितर घेवया. आमी ताका आमचे भितर रिगून रावंक सोयेक दिवया आनी आमी ताच्यात रिगून रावया. तेन्ना आमचे भितर एक जोर व्हांवतली, फुट्टेली काळजांत आमच्या, आनी ती जोर आमकांच न्हय पूण दुसऱ्यांकूय जिवीत दीत रावतली. आमकां जुवांवाच्या 7व्या अभ्यासवरांत मेळटा. जेजू आमकां सांगता, कोणूय म्हजेर विस्वास दवरता जाल्यार आनी म्हजेशी येता जाल्यार, म्हजे सोबें रिगून रावता जाल्यार ताच्या काळजांत हांव एक उदकाची कुरपेची न्हंय व्हांवशी करतलो आनी ही न्हंय सगळ्यांक उदक दितली, कुरपा वाडत वांटीत वतली. असली मनशां ती जातली. आमी आतांच्या काळाची ही संपर्क साधनां वापर करुया. आमकां मोबायल वो दुसरे यूट्यूब वो कितें इंस्टाग्राम फेसबूक हे वापर करून आमी देवाक लागीं येवया, न्हय देवा तावन पयस वचूं. ह्या संपर्क साधना पासत देवाक आर्गां दिवया. तातूंतल्यान आमी देवाक अदीक रिगून रावया. आमकां आमचो आतांचो पाप साहेब ताणें एक एन्सिक्लिकल बरयलां, मानिफिका हुमानितास म्हूण, आनी तातूंत तो आमकां दाखोवन दिता कोण परी जेजूंत रिगून रावलोलीं मनशां एकवटान सांगातान
बरोबरची येतात. जेजूंत रिगून रावलोली मनशां एकामेका सवे हुस्क्यांची येतात. जेजूंत रिगून रावलोली मनशां देवाच्यो वस्तू पयल्यो सोदतात आनी सगळ्या ह्या संपर्क साधना वरवीं देवाशी लागीं येतात. आपले गवळीक चिटींत आमचो बिस्प साहेब गवळी बाब कार्डिनल फेरांव आमकां हो संदेश दुसरे भाशेन दिता. तो म्हणटा आमकां देवाचें उतर वाचून देवाच्या उतराक मान दिवन तें आमच्या घरांत बरे सुवातेचेर ताका आमी सन्मान करून सद्दां तें वाचून ताचेर नियाळ करून आमी देवाच्या उतरांत वरवीं जेजूंत रिगून रावंक जाय. आमचो भावार्थ गोट करूंक जाय, खोलावंक जाय आनी तातूंत तेन्ना मागीर आमी आमच्या भावार्थाची समोरबणी करूंक पावतले. तर भयणी बाबांनो, भाग्यवंत आन्नाचे परबेक आमी तयार जातना तिणें आपले वतीन त्या काळाच्या प्रमाणे देवाचें उतर आपुणूय जियेली, आपले दुवेकूय शिकयलें. आतांच्या काळा प्रमाणे आमी तेंच देवाचें उतर त्याच देवाक ओदीक रिगून रावूंक आमी ही सगळी संपर्क साधना आमी वापर करुया आनी ओदीक जेजूंत रिगून रावूंक तिचे मजतीन आमकां कृपा मागुया. आतां सगळीं आमी उबी रावून आमची मागणी भावार्थान आनी विस्वासान देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी संपर्क साधनाचो बरो वापर करून देवाचें उतर संवसाराच्या चारूय कोनशांनी पावूंक फावो तो तोकोस घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संपर्क साधनाचो बरो वापर करून तांच्यो तरेकवार सरकारी येवजण्यो आनी कार्यावळी पोरचे फुड्यान पावोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण आनी ह्याच साधना उद्देशी जायते वायट जें पसरता ताचेर ताबो दवरूंक फावो ते उपाय सोडून काडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. देवाच्या उतराची खोलायेन समजणी घेवंक आनी जेजूसा हांवें रिगून रावंक संपर्क साधना उद्देशी जायतीं सोंपेपणां आमकां फावो जातात. ताचो बरो फायदो काडूंक आनी आमच्या बऱ्या उतरा कोन्यांतल्यान जेजू परगटूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां सगल्यांक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. संपर्क साधनाचो बरो तसो वायट उपयोग करूंक जाता. आयच्या काळार ह्या माध्यमा उद्देशी बरें शिंपडचे बदलेक जायतें वायट पसरत गेलां आमी पळयताव. तर आमी आनी अदीक करून आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या कोरपीर वाडो हे समुदायाच्या वांगड्यांक बरें आनी वायटा मदें अंतर समजून घेवंक आनी हेच आमी दुसऱ्यांक आनी एक खेरीत भाशेन तरणाट्यांक समजावंक वावरूंक देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बापा मोगळा, ही कालतिकायेन पूण बाबार्थान केलोली मागणी तुजी खुशी जाल्यार तूं आमकां फावो कर आनी जें ओगेपणान आमी तुजे मुखार दवरलां तेंवूय तूं आमकां उदारपणान दी. ताचे वरवीं आमी तुका ओदीक लागीं येवंक, तुज्यांत रिगून रावूंक, तुका मोहिमा दिवंक आनी तुजें रास परगटूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. तुझ्या पवित्रल्या मुखार बाबा एकूच सोडतलो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो. उण्या भितर लिपतात कोण्यो तशी जेजू सवे सगळी किरकोळ पातकी
गोवाच्यो कोड्यो आमी उदकाचे देवे आमी जेजूचे नेसादे आमी गोवाच्यो कोड्यो आमी उदकाचे देवे आमी जेजूचे नेसादे आमी ज्या भयणी बाबांनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा देवा नेम कायद्या खाल भेटयलोल्या वेगवेगळ्यो बोलयो एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्णायक पावयल्यो. तुजी भोक्ती करतल्या सेवकाचें बलिदान मानून घे आनी अशें आबेलाच्या दानाचेर तुवें आशिर्वाद घालय. तशेंच आतां जण एकल्यान तुज्या वैभवाच्या मानाक केल्ले भेटवणी पवित्र कोर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणीची फायद्याची जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्परांतां उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वता आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं तुज्या शिमेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकाणटा थारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भक्तांची सोबा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाल संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. होसाना हो स्वर्गी, होसाना हो स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोंसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्थाचो सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन परपटा देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा आनी फिलिपनेरी आमच्या गोवळी बापा, सिम्यांव आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवंत जुझेफीचो पोती, बागीवंत धर्मदुतां, बागीवंत आन्ना आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणू आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन दीर्घेबून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजोट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासबोट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात, ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक थोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हेक पडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं दादोशी जाल्ली आमी कालतेपणी तुजे लागीं मागता. भाग्यवंत आनंदच्या मोहिमेक तुका फावो आसलोले सेवेच्या समारोपा वरवीं तुजे सोडवणीची कृपा आमकां उदीक उदीक मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं दिमी घालुया. सांतानांक मागणे सगळ्यांनी म्हजे उपरांत म्हणचे. येव नोदवंत सांतान माये तुका उलो मारतल्यांच्या विनवण्यांक पावतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले जेजू क्रिस्ताचे आजे. म्हज्या विघ्नांच्या बाराकाल हांव चेपलां. कालतिकायेन तुका शेरोणा येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण तुजे लागीं मागता. केदी ओडचून म्हजेर उपरां आसल्या ती पळे माये. तर तुज्या आसऱ्या काल म्हाका बाळगून दवर. तुजो गोराबो क्रिस्ती गोराब्यांक देख आनी नमुनो. तुज्या गोराब्यांक वसताले ते चडशे गूण आमच्याय गोराब्यांनी वसूंशे कर. गो बायले मोदे तीर मोग आनी विस्वाशीपण. ओडचोडण्या आडकोळींनी सोंसणीकाय. भुरग्यांक देख रीत वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भोक्तीपणांची आपुरबाय. तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानता आनी चडशे गुणांनी सुकेस्त करता तसलो गोराबो आमकां फावो कर गे माये. म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुवे भाग्यवंत आंकवार मारी फुडें घाल आनी तुज्या नातवा जेजू क्रिस्ताच्या शिवासना मुखार त्यो दवर म्हूण मागता. ओगेपणान तुमच्यो गरजो तुमी सांतानांचे विनोदींतल्यान देवाक उबारच्यो. सगळीं हे उपकार म्हाका मेळोसर म्हजे खातीर देवा लागीं थांबो नासतना विनंती कर माये. पूण सोगटा परस स्वर्गार पावूंक म्हाका भाग मेळून घे. तुज्या आनी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या आनी सोमेस्त संतां भक्तांच्या सांगाता बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सासणांच्या सासणांक वा काणच्याक आमेन. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता
ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां टाळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन बदली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रा मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मोरनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदीं आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. Te